Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. की बीजेपी पक्ष जो पण कॅन्डिडेट दिता आणि जो आमदार निवडून येता मतदारसंघात ते इनसफिशियंट आसा आणि ते काम करून लोकांचे जे प्रश्न आसा पळय ते मिटोवंक पावले ना. येणारा जो सरकार आसा तो गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस पार्टीचोच सरकार येतलो आणि युतीचो उमेदवार संतोष सावंत एका काँग्रेस पार्टीचे पुराय पाठबळ दिवपाक आम्ही खंबीरपणान हांगा त्यांच्या बरोबर आसा. एक लक्षात येता लोकांचो एक निर्धार आसा, गोंयच्या प्रजेचो निर्धार आसा की परत बीजेपीच्या सरकाराक ह्या गव्हर्नमेंटाक सत्तेर हाडप ना हो पूर्णपणे निर्धार गोंयच्या जनतेन केल्लो आसा. आता आमकां बीजेपीन लास्ट टायम प्रॉमिस केले आमी बीजेपीक हाडलो आमी निवडून. सो बीजेपी आज 10 वर्सां जाली बीजेपी कडेन जायना मान तांकां नाकात मान चालू केल्ल्यो. सो आमी आतां काँग्रेस पार्टीक आनी गोवा फॉर्टीक वोट करतले की तेंच्या आमकां एक्सपिरियन्स दिला की मागीर जाता तितले बेगीन चालू करतलो. सो आमी तांकां एक चान्स दिवपाक जाय सगळ्यांक मेळोन आनी ते काम करून दाखयतले मागीर.